नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्षपदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत काँग्रेसीचे युवा आनी फुडारी वाडट्या बेरोजगारीक लागून देंवले रस्त्यार। पुलिसांनी कांय वांगड्यांक घेतले ताब्यात। चिंबलकरांचो निषेध जातलो आनीक खर। आमी आमची रणनिती वेळ येतकीच करतले जाहीर। मोलाच्या कामाक 25 कोटी रुपया केले खर्च खंय, चिंबलकार मागतात जाप। तुवें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान केली मान्य। बेगीनूच ओडीपी सेवा जातली सुरू। फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीक लिंक करपाचो सरकार करता विचार, मुख्यमंत्र्याची माहिती। हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार न्यायालयांत आयलो शरण। रेडकाराक हणजूण पुलिसांनी घेतला ताब्यात। उच्च न्यायालयान रेडकाराचो न्हयकारिल्लो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज। भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन निबीन 30 आनी 31 जानेवारी घेतले गोंय दौऱ्याचेर। 2027 जावपी वेंचणुके विशीं दितले कानमंत्र, सुत्रांची माहिती। दाबोळी विमानतळ जावचें ना बंद। मंत्री माविनाचे टॅक्सीकारांक आश्वासन। गोंयांतल्या पर्यटनाक दाबोळी आनी मोपा हे दोनूय विमानतळ महत्वाचे, सांगता मंत्री। आनी आतां खबरो विस्तारात। राज्यांत वाडत आशिल्ल्या बेरोजगारीचो निशेध करपाक बेरेस्तारा काँग्रेसीचे युवा आनी फुडारी रस्त्यार देंवले। गोंयच्या तरणाट्यां मदीं वाडत आशिल्ल्या बेरोजगारीक लागून भाजप सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला आनी बेगोबेग दुरुस्तीची पावलां उबारूंक ना जाल्यार आंदोलन चड खर करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या। बिरेस्तारा युवा काँग्रेसीन बेरोजगारी आनी म्हारगाये आड पणजे मोर्चा काडलो। आल्तींच्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याकडेन वचपा खातीर भायर सरिल्लो मोर्चा पुलिसांनी पणजे आडायलो। स्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलिसांनी कांय कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, पक्षाचे सहप्रभारी अंजली निंबाळकार, युवा काँग्रेस अध्यक्ष अर्चित नायक आनी हेर कार्यकर्ते मोर्चात वांटेकार जाले। ह्या वेळार व्हडा संख्येन पुलीस फौज तैनात आशिल्ली। मुख्यमंत्री हांच्या नेतृत्वा खाला सरकार हुकुमशाय मार्गान काम केल्ल्यान सगळे कडेन दादागिरी चल्ल्या। बेरोजगारी वाडिल्ल्यान ताचो निषेध करपा खातीर मोर्चा काडलो। शांतिकायेन केल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी दादागिरीच्या मार्गान आडायलो। लोकशायेत शांतपणान निषेध करपाचो अधिकार दर एकल्याक आसा। हो अधिकारूय गोंयांत ना, अशें युरी आलेमावन म्हटले। गोंयांत आयज बायलां सुरक्षीत ना, बेरोजगारी वाडत आसा। बायलां सुरक्षीत नात हाजी मोर्चा आडोवपी बायलां पुलिसांक लज दिसपाक जाय, अशें अंजली निंबाळकार हाणें म्हटलें। युवा काँग्रेसीच्या सोपूतविधी सुवाळ्या उपरांत दनपारा बेरोजगारीचो निषेध करपा खातीर मोर्चा काडिल्लो। The unemployment problem, the corruption, the scams, and आज jenna she's an ex-MLA. She's an ex-MLA. The way our in charge is being handled, or I can say this is basically working on the dictatorial rule of Dr. Pramod Sawant. Democracy in protest करपाचो आमचो राईट, हो हक, आणि या हक्कापासून जो डिक्टेटोरियल सरकार चलता, the police have failed. आज गोंयांत जो क्राइम जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, डेकॉयटी जाता, हो सरकारूय न्हिदला। आज जे राईट आमी आज प्रोटेस्ट करता फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, आणि आज म्हाका दिसता युथाचे भुरगे मुखेलमंत्री लागीं सांगताले जे जॉब स्कॅमा विरुद्ध, जे अनएम्प्लॉयमेंटा विरुद्ध, आज जे हिंगा मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री, हो सरकार कितें हा? मुखेलमंत्री आज आणि ह्या पद्धतीन जेन्ना आज एक प्रोटेस्ट, दिस इज आवर राईट, या आझाद मैदानान कितलेशे लोक मेले, या राईट चोरीत चोयल्यार ही हुकुमशाय, ही दादागिरी या बीजेपी सरकारान दोतोर प्रमोद सावंतान बंद करपाक जाय। वी आर फायटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ, अगेन्स्ट करप्शन, अगेन्स्ट क्राइम्स, अगेन्स्ट मर्डर्स, and police ing dadagiri kotai there is no system. We were going there to protest. We asked for a permission, they denied it. So when will the chief minister realize the aspirations of the youth? मैम सिंपल है। हम लोग आज यूथ कांग्रेस की तरफ से सीएम के घर पे
संवैधानिक रूप से जो हमारा हक है उस हक के हिसाब से सब लोग मिलके शांतिपूर्वक सीएम को मिलना चाह रहे थे, ये पूछने के लिए कि आज जो युवा कांग्रेस हो या यूथ हो जो गोवा का है उसको आज नौकरी नहीं मिल रही है, करप्शन जो हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके हम लोग आज गोवा की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि सीएम ने असेंबली में भी जो यूरी जी हमारे एलओपी है उनको भी आंसर बराबर से नहीं दिए हैं और वो आंसर अब जनता रास्ते पे उठ के उनसे मांगना चाह रही है। उसके लिए ये पुलिस आगे करके जो हमें असंवैधानिक रूप से रोका जा रहा है, क्यों पुलिस क्यों डर किस बात का है? सीएम को उसके मिनिस्टर्स को डर किस बात का है? इतनी पुलिस क्यों लगाई है? क्यों पुलिस लेडी यूनिफॉर्म्स लेके हमें इतना रोक रहे हैं? आज वो लेडी यूनिफॉर्म में जो लड़की है, आज उस लड़की को भी दर्द होना चाहिए कि आज जो अत्याचार महिलाओं पे प्रमोद सावंत कि ऐसी औरतें आज यूनिफॉर्म पहन के हम जैसे महिलाओं का रक्षण नहीं कर पा रही है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उच्च न्यायालयान अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारल्या उपरांत बेरेस्तार हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार म्हापशा न्यायालयात शरण आयलो. अणजूण पुलिसांनी रेडकाराक सध्या ताब्यात घेतला. शुक्रारा ताका न्यायालयात हजर करतले. 6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्चबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. उपरांत 7 डिसेंबराक पुलिसांनी तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकाराक चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात आपयिल्लो. त्या वेळार सुमार 100 लोकांचो जमाव घेवन पुलिसांचेर दबाव घालपाचो आनी तपासात अडथळे हाडपाचो यत्न केलो. आदले सरपंच रोशन रेडकर पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचेर आनी संबंधितांचेर प्रभाव घालपाचे स्थितीत आशिल्ले. देखून तो साक्षीदारांक धमकावंक शकतालो वा तांचेर प्रभाव घालूंक शकतालो आनी पुराव्यात हस्तक्षेप करूंक शकतालो. देखून बुधवारा उच्च न्यायालयान रेडकाराचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारलो. उपरांत बिरेस्तारा सकाळी रोशन रेडकार स्वता जावन म्हापसा न्यायालयात शरण आयलो. सध्या हंजूण पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला. शुक्रारान ताका न्यायालयान हाजीर करतले. No, yesterday the High Court has rejected his bail, anticipatory bail. So he decided to surrender, and tomorrow morning we made an application before the magistrate under Section 41(2) of BNSS, and the court accepted his surrender, and then the court issued an order to the PI of Anjuna police station to, if they need to take his custody, they can come and take his custody. So thereafter, I think the police have come and taken his custody. The police investigate, and thereafter accordingly once we believe that it's the right time to file bail, we will file his bail. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार. तुयें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. रोखडेच दोतोर आनी हेर कर्मचाऱ्यांची बेगोबेग नेमणूक जातली अशें अधिसुचोवणी जारी केला. तुयें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान मान्य केला. तशेंच बेगीनूच ओपीडी सेवा सुरू जातली आनी फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीक लिंक करपाचो सरकार विचार करता अशी माहिती लेगीत मुख्यमंत्र्यान दिली. नोटिफिकेशन इशू जावपाचो आहा पळय ते जालें आसतलें खबर ना म्हाका. सांगलां आमी फायल ऑलरेडी सायन जावन गेल्ली आहा. इट इज डिमांड आशिल्ली सगळ्यांची की तुवें हॉस्पिटल खूब पयस आसल्या कारणान जीएमसी कडेन लिंक जावचें. ऑलरेडी ते लिंक करपाचें ठरलां. हेल्थ मिनिस्टरांनी आमचें स्टेटमेंट काडलां तेजें की ते लिंक जातलें म्हणून. ऑलमोस्ट थंयच्यान ज्यो ओपीडी ज्यो जावपाक जाय इनिशियल स्टेजीचेर त्यो ओपीडी सुरू जातल्यो आनी इन लाँग रन ओटी सुरू जातली. बाकीचे सगळे ह्या पद्दतीत करतले. इन फ्युचर तशाच पद्दतीत काणकोणाचें लिंक करपाक जाय आमकां. ओके, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जी सर्विसीस एट द रिमोटस्ट विलेज लोकांक मेळच्यो, बऱ्यो सर्विसीस मेळच्यो, ही संकल्पना तेच्या खातीर. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे 30 आनी 31 जानेवारीक गोंया दौऱ्याचेर येवपाचे आसात. ह्या 2 दिसांत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक ते मार्गदर्शन करतले. तशेंच तांची आमदार आनी मंत्र्यां वांगडा ते बसका घेतले. 2027 वर्सा जावपी वेंचणुके विशीं ते पक्षाक कानमंत्र दितले अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळटा.
दाबोळी विमानतळ बंद जातलो अशी वावडी पातळिल्ल्यान टॅक्सी चालकांच्या उदरनिर्वाहाचेर प्रश्न उप्राशिल्लो. ह्या फाटभुंयेर येल्लो ब्लॅक युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनान येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होची भेट घेतली. नव्यानूच वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षाक मंत्री माविनान परबी भेटयली. तशेंच दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना हाचें आश्वासन दिलें. संरक्षण मंत्र्या वांगडा फुडली बसका जातली अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिलेली आसा. युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टार आसा. हालींच त्यांची इलेक्शनां जाली आनी आमचो नवीन निर्वाचक प्रेसिडेंट आमचे प्रभाकर गाड ते निवडून येयले आसा आनी फूल तेची हिंगा कमिटी आसा, इन्क्लुडींग साईनाथ जे जनरल सेक्रेटरी आसा, बाकीचे तेंचे ऑफिस बेरर आसा आनी सगळे आसा आनी ते युनियनमसली तेंचे फूल पॅनल निवडून येयल्ले आसा. ते म्हाका थँक्यू म्हणपा येयला. हाल्ली दाबोलीम एअरपोर्टा लागून आमी युनियन डिफेन्स मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंगा मेळ्ळे मान्य मुख्यमंत्र्या बरोबर. ताका लागून ते आमची न्यू कमिटी येयला एक भेट म्हूण दिवपा येयला. तेच बरोबर थँक्यूय म्हणपा येयला. हांव तांकां इतलेंच सांगतालो दाबोलीम एअरपोर्ट केन्ना क्लोज जावपाचें स्वप्नान सुद्दां तुमी चिंतनाका. जे पर्यंत हांव आसा आनी आमी एक परमनंट सोल्युशनूय काडपाक येयल्ले आसा. म्हाका एक फॉलो अप ट्रिपूय करची पडटली मान्य डिफेन्स मिनिस्टर आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्टराक मेळपाक आनी तेन्ना तेणे आमकां मार्ग दाखयला कशें परमनंटली ते क्लोज जातले ते परत आमी ताका मेळटले. सो तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की तुमी कांय तशी काळजी करपाची गरज ना. ते थोडे जाण म्हाका सांगताले तांकां एक एकदां न्हीद सुद्दां पडना म्हूण की दाबोली ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हूण. दाबोली एअरपोर्ट तांकां जाणवे आसा आनी आसपा जाय. एनादर 250 crores आतां आनी 2 एरो ब्रिज घालता आनीकूय मॉडर्नायज करता आनी तेंचे फ्युचर प्लॅन आसा रेल्वेज वयल्यान एक ब्रिज घालून दुसरे सायडीन थिंगाय ते पार्किंग करपाक राजन स्टेटर आहा थिंगा भायर म्हणजे आनी जायती सुविधा दिवपाक. तांकां जायती सुविधाय मेळना टॅक्सीवाल्या बाकीच्या ते सगळे आमी उलयत आसा तेंकडे. अल्टिमेटली ते जातले जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट उरलो अशें जालें न्हू, कोणूच हें करपाक जायना. एअरपोर्टा बद्दल जो विशय हाय लेवलार मांडला आनी तो एअरपोर्ट कंटिन्यू दवरलो ताका लागून आमी सराक थँक्यू म्हणटा. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा आनी आमकां सर टॅक्सीकारांक एकूच विश्वास आसा की आनी गोंयच्या लोकांक विश्वास आसा की दाबोली एअरपोर्ट सर्वायव कसो कोण करीत जाल्यार तो मागीर सर्त करूंक शकता म्हणून. हालींच फाटल्या दिसांनी कितले आवाज येयल्लो की दाबोली बंद जाता. सो सगळ्यात पयलीं वी आर द मेन स्टेक होल्डर आनी मिनिस्टरान आमकां सदां एक नांव दिल्लें आसा की वी आर द एम्बेसेडर्स म्हणून. ते प्राउड आमकां नांव टॅक्सीकार आमकां एम्बेसेडर नांव दिवपी मिनिस्टर आमकां. सो एकूच आमच्या अध्यक्षान सुद्दां सांगिल्लें सर की सर आमकां एक राती न्हीद पडना कित्याक फाल्यां उठून सकाळी एअरपोर्ट परतो बंद जातलो मातशें न्यूज बी येत जाल्यार आमकां आमी कितें पोट पडटलें. सो आमी हालीं ह्या दिसांनी पळयलां आमी सोशल मिडियाचेर पळयता प्रिंट मिडियाचेर पळयता सर मिनिस्टर स्वता चीफ मिनिस्टर वांगडा आसलेलो डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी बऱ्यांतले बरें आमकां आज सरान एक उतर दिलां की दाबोली हो कसो आपूण आसल्यार कसो जावन दिवचो ना. सांगे नगरपालिकेत स्वच्छ भारत मोहीम पुरायेन अपयशी थारल्या. सांगे नगरपालिकेच्या इमारतींतली भौशीक शौचालयांचेर सारकी देखरेख नाशिल्ल्यान ती सामकी घाण पडिल्ली आसा. धक्को दिवपी गजाल म्हटल्यार त्याच इमारतींत शिशू वाटिकाय आसा. तशेंच लागसर खाजगी शाळा लेगीत आसा. ह्या दूशीत वातावरणाक लागून ल्हान भुरग्यांच्या भलायकेचेर गंभीर धोको उप्राशिल्लो आसा. ह्या प्रकरणात थळावे पेटून उठल्यात आनी संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टदाराचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. सांगे नगरपालिकेत इमारतींतले भौशीक शौचालय म्हळ्यार काळजाक पीळ घालपाची गजाल जाल्या. पूण सध्या हांगा फक्त पुरुशेपणाचो राजवट जाल्लो आसा. देखरेखीच्या उणावाक लागून ह्या शौचालयाची परिस्थिती खूब वायट जाल्या आनी पुराय वाठारांत घाणयाळो वास पाताळ्या. काळजाक धक्को दिवपी गजाल म्हळ्यार त्याच इमारतीत शिशुवाटिका आसा. तशेंच लागसार खासगी शाळा आसा. गरज नासतना ही सान भुरग्यां ह्या परिस्थितीक बळी पडल्या. इतलेंच न्हय, थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण परत कागाळ करून लेगीत कंत्राटदार त्याच्या कडेन दुर्लक्ष करता. कंत्राटदाराच्या ह्या दुर्लक्षाक लागून विद्यार्थ्यांच्या भलायकेचो खेळ चलता अशे आरोप थळाव्यांनी केला. आता सांगे नगरपालिका प्रशासन ह्या कंत्राटदाराचेर कारवाय करून हे शौचालय नितळ करतले काय ना होच प्रश्न सांगेच्या थळाव्यांनी उप्रासला. हांगा पळय कोण आसा मॅनेज करपी कोण आसा पळय ते कोणूच ना. हांगा लोक येता वयता लोक आपल्या भशेन पूण ती बुरशी जाल्या. कोणी येता कोणी वयता कितें हें करून पूण ती बुरशी जाल्या. बुरशी जावपाक कारण कितें हांगा कोणी मेंटेन करपाक कोणी आसूं जाय आसलो न्हू. आतां मेंटेन करपाक कोण ना. आतां तूं हांगा पळय हे बोर्ड मारले कडेन आसा आनी मेंटेन बाय सुलभ इंटरनॅशनल हे सोशल सर्वीस हें म्हणून सांगलां.
ऑर्गनायझेशन म्हणजे हे खंयचें ऑर्गनायझेशन आनी तेजेर ऑर्गनायझेशन बरयलां टायमींग बरयलां 4 to 10 कितें अंडर मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील एजंडर म्हणून बरयलां पूण एजंडर आतां थंय कोणूच ना कितें पूण हेजेर कोणूच ना हेजेर लक्ष कोणें घालपाचें आनी खास करून ही सांगे म्युनिसिपालिटीच्या पोंदां आसा म्हणटकीर हे म्युनिसिपालिटीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय आसलें न्हू हो कॉन्ट्रॅक्टर बाबा खंय कितें बाबा तुमी कितें टेंडर दिला काय ना हेंय कळपाक जाय आतां कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केल्यार कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ना आसा विचारता हें करता तें करता म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर सांगता म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक म्युनिसिपालिटीन सगळे आनी हें करून मिटींग घेवन कितें हें करून ताका आपोवपा जाय आनी मिटींग घेवपा जाय तेजे कडेन हें कितें म्हणून आनी ताका कितें म्हणटा विचारूं जाय म्युनिसिपालिटीन कांय लक्ष घातलें ना म्हणटा हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता कितें तुमी त्या कॉन्ट्रॅक्टर हो पळय जो कोण आसा हो कॉन्ट्रॅक्टर कितें ताका आपया आनी ताका कितें म्हणटा विचारा आं कशें कितें हें तें म्हणून म्हणटा हें बुरशीपण अशें कोता येता आतां दुसरी म्हणल्यार हांगा पळय हें बुरशीपण आनी उदक सांठोवन उरलें माती गोबर हें कितें जालें कितें तितून डेंगू मलेरिया कितें पूण जावपाक शकता कितें आनी नियर बाय हांगा कशें आहा 2 इश्कॉल आसा एक सायडीन एक इश्कॉल आहा थंय इश्कॉला भुरगीं आहा यो वच करता आनी हेच बिल्डिंगे फाटल्यान एक ल्हान भुरग्यांक शिशुवाटिका आसा म्हणटा ही हळशीक हे शिशुवाटिका भुरगीं ल्हान भुरगीं आसा मागीर ती इश्कॉला भुरगीं आहा तांकां कितें हें दुयेंस जाल्यार जबाबदार कोण म्हणटा हेजेर हें प्रशासनान हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी हें कितें म्हणटा हें कॉन्ट्रॅक्ट हें आसा म्हणटकीर कॉन्ट्रॅक्ट डिलॉस जालें ना म्हणटा हेका हाडून चवकशी करपाक जाय आनी हे सांगे म्युनिसिपालिटीन हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालून हें ताका हाडून कितें म्हणटा निवळ करपाचें कितें तेजेर निर्णय घेवपाक जाय ही आमची सांगे म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्स हाणें लग्न सुवाळे वेळार रातचे 10 वरां मेरेनूच म्युझीक वाजोवपाक मेळटलें अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाचेर सामाजीक कार्यकर्तो वॉरन आलेमावान खर टिका केल्या. हे नेम फक्त थळाव्यांकूच कित्याक लागू जातात? कांय दर्यादेग वाठारांत जाल्यार रातच्या वेळार चलपी पार्ट्यांनी व्हडा आवाजांत म्युझीक वाजयतात तांकां कशी मेकळीक आसा असो प्रश्न लेगीत वॉरन हाणें केल्लो आसा. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान चेअरमॅनान एक मिस्टर लेविसन मार्टिन्सान एक स्टेटमेंट काढलो की बियॉन्ड 10 o'clock म्युझिक शुड बी स्टॉप्ड इन गोवा, एंटायर गोवा. दॅट इज द नॉइज रेग्युलेशन्स ऍक्ट. आय वॉन्ट टू क्लियरली अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली आर द रूल्स or do these rules, a rule of course गोंयकारांकू अप्लाय जाता जाल्यार do these rules are only for Goans and the locals and these rules do not apply to people from Delhi, Maharashtra, Haryana and the other states because आयज हांव हिंसार पासून दिता when a local the weddings are काजरांक as Levinson clearly mentioned that weddings music has to be stopped by 10 p.m. If today we go to the north of Goa towards Asagaon, towards Sukur, towards Kalangut, Arpora, Vagator, Anjuna, Morjim, music is being played till sunset, sunrise. 6-7 देखून म्युझिक येताय आनी हिंगा आमच्या साश्टीन वा आमच्या गोंयकारांक जेन्ना काजरां जाताय तेन्ना म्युझिक कित्याक बंदा. Is Levinson paid a separate fee? Levinson chairmanaक हांव डायरेक्ट विचारता तुका सेपरेट टॅक्स दिवपा पडटा म्युझिक मुखार काडपाक? तू हुंयच अधिकारान आनी हुंयच रायटान तू म्हणटा की गोंयकारांनी काजरां 10 बंद जावपा जाय? तुका हे हरियाणाचे दिल्लीचे आनी ते तेमगे सेपरेट टॅक्स मेळटा, तुका प्रायवेट टॅक्स मेळटा तुका? अर्चित नायक हाणें काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्षपदाचो सोपूत घेतलो. अखिल भारतीय युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष उदय भानून अर्चित नायक हाका अध्यक्षपदाचो सोपूत दिलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर युवा काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यां खातीर 20% तिकेटी मागयतले आनी तिकेटी खातीर झगडटले अशें गोंय काँग्रेसीचे युवा अध्यक्ष अर्चित नायक हाणें सांगलें. इलेक्शन आसा हो कदाचित डिसेंबर सुद्दां जातले. 20% तरी तिकेट विधानसभेत हांव आमचे युथ काँग्रेसच्या ऑफिस बेरा खातीर मागतलो आनी तुमच्या कडेन हांव गरज पडल्यार तुमच्या बरोबर सुद्दां झगडटलो.
आमचे आय बिलीव्ह दॅट एक ॲटलिस्ट 100 आमचे युथ काँग्रेसचे कार्यकर्ते युथ काँग्रेसचे ऑफिस भायर रेडी जावचे टू लीड गोवा इन द फ्युचर. जावं ते लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटान जावं म्युन्सिपालिटी जावं पंचायती जावं असेंब्लीन जावं ते MP जावं म्हाका एटलिस्ट एक 100 तरी मिनिमम युथ काँग्रेसीचे ऑफिस बेरर्स खंय ना खंय तरी इलेक्शन लडून ना ऑर्गनायझेशनान मोठ्या पदाचेर रावपा जाय ही माझी मनांतल्यान इच्छा. दक्षिणेतल्या पारंपारीक नुस्तेमारांचेर बरीच हावळ आयल्या. ह्या हंगामात नुस्त्याचो खर उणाव आशिल्ल्यान दक्षिण गोंय दर्या देगेवयल्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक खर अडचणींक तोंड दिवचें पडिल्ल्यान कोलवाच्या नुस्तेमाऱ्यांनी खंत उक्तायल्या. फकत पावसांत गोंयकारांच्या ताटात सुकें नुस्तें पळोवपाक मेळटा. बाकीच्या म्हयन्यांनी गोंयकारांक ताज्या फडफडीत नुस्त्याची मेजवानी ताटात जायच आसता. नाजाल्यार जेवणाची एक उणी लेगीत गळ्या सकल वचना. फाटल्या वर्सा दर्याक वादळ आयिल्ल्यान नुस्तेकारांक बरोच परिणाम सोंसचो पडलो. तशेंच आतां लेगीत खर वाऱ्याक लागून चडशा पारंपारीक ल्हान बोटींचेर बरोच परिणाम जाला. तशेंच वार्षिक LEDचो विशय लेगीत पिडपाक लागला. गोंयांत LED लायटीच्या वापराक बंदी आसून लेगीत अजून मेरेन चालूच आशिल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायला. ह्यो LED बोटकार कुशीचे बारीक नुस्तें लेगीत मारून काबार करतात. जाल्यार नुस्त्याची वाड जातली कशी? पारंपारीक नुस्तेकार खातले कितें? हो सगळो दर्या तेंकाच जाल्यार आमी बारीक मनशांनी करप कितें? सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो तांकांच, आमकां कांयच ना. कागाळी केल्यार हालचाली ना. आमचें जगप कठीण जालां. नुस्त्याचेरूच आमचें पोट आसा. दर्याक नुस्तेंच ना जाल्यार आमी करप कितें? आमची गॅरंटी दितलो कोण? तिडकिल्ले पारंपारीक नुस्तेकार जाप मागतात. चडशे दाखले बी बोटी कितें जोटाय ते कितें मार्केटा पळय जाल्यार ते मागीर उडयता. बोटी कितें मेळटा चड मेळटा ते मार्केटा येता. ना चड जालें म्हणून ते स्क्रॅपाक येता मार्केटा पूण एक्शन बोटी वचनाय. बोटी आहे बोटी चालू आहे. बोटी काय व्हडलें रिपोर्ट ना फकत पहाड ते व्हडलें नुस्तें ना सद्या. व्हडलें नुस्तें भायर येवं वयताय बोटी तांकां ताल्या गेल्या मेळटा शेणाराचे माथ्यान ताली पयस अशें आहा चड पयस नाही ना भोगले 15 मिटराची ताचे भोगले तुले भायर पीड जालो 40 मिटराची पीड जालो. एक मोठी आमगे 12 टन आलो बाळ बाय 100 मिटराची देगे आनी बाळ विकणाय त्या नुस्त्याक ना. सध्या किंगफिश बी बंद जाले. किंगफिश बी गेलो किंगफिश नांव ना मेळटाय 1 किलो 2 किलो ते चले. आनी तितू बोट भायर सगल्याक आहे बोटीन नांव ना. केरला गुजरात पासून बोटी आहे. चड म्हागाय येता कितलो खबर ना. 1000 रुपयान किलो सीजन मातशें पयलें मेळ्ळोलें थोडें आनी आतां कांयच ना म्हणल्यार सारकें कांयच ना. थोडी ताल्ली मेळटाली तिवूय काबार जाल्या. हें काबार जावपा कारण आहा हिंगा ती LED लायट घान आख्याच हिंगा लायट घाताय आनी त्याच उपरांत मागीर आनी बोगले घाताय. बोगले घान आतां येताय थंय सगळे बंद आहाय. हें दाखय तांकां LED लायट घाताय ती आतां नुस्त्याचे घरां भितर पील पड जाताय थिंग घाताय आनी हें सगळें आखें बारीक पील पासून ते मान काबार कोताय. आनी नुस्तें जातो कितें कोण आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हातले कितें पयलीं LED लायट म्हणटाय ते पयलीं बंद जावपा जाय म्हणटा ते सगळो दर्या तें कांयच आनी आमकां बारीक मनशांक कितें आहा ते भायर वचोनूय लायट घाताय मागीर बोगले येताय थिंगाय घाताय आनी एक नुस्तें आतां आमकां ना. ताल येते दिवशी थोडीशी मेळ्ळ्या मेळ्ळी नाजाल्यार हाली येताय आमी. कितें जालां हे LED लायट घान व्हडली सोण आनी बर नुस्तें आहा ते हाडाय. एक ट्रिपीक ते क्रुटाचें नुस्तें हाडाय एक ट्रिपीक. आनी आमी पावसा दिसा 1-2 दीस पयलीं वचोन आमी बारके घेवन आमचे पोटा भूक लागल्यो आमी गेले जाल्यार आमकां बोट दाखयताय ते आख्खो दर्या ते म्हाबाचो हे पाटी तुफान येयला पोतून सायक्लोन जालें
आमकां दर्या वचपाक मेळना, आमी भियोन वयर रावले. म्हणटकीर कितें जालां आतां आमगे बिजनस सारकें चड लॉस जालां. सो ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा ते काबार जायत येयले. आनी फिशरीज तांकां आतां हाडना व्हडली फिशरी तें कांयच कोण गेलें ना. फिशरी फकत त्रास कोता बारीक मनशांक. आनी हे भाशेन आमी आतां बारीक ट्रेडिशनल पळय फिशरमॅन आहाय ते सारके काबार जायत येयले. आनी हेज मुखार आमची गॅरंटी ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. बाणावले, वारका, आर्ले, कारमोणा आणि कासावले गावातल्या सरपंचा कडेन फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान बसका घेतली. ह्या बसकेत सरपंचांनी रातच्या 10 मेरेन आवाजाची मर्यादा, MPA बंदर मर्यादे संबंधित प्रश्न आणि गावाक परिणाम करपी हेर थळाव्या प्रश्नांचेर भासाभास केली. हे प्रश्न संबंधित अधिकाऱ्या कडेन मांडटले आणि थंयच्या थळाव्यांची उदरगत जावपा खातीर बेगोबेग उपाय काडटले अशी जाप आमदार विजय सरदेसायान दिली. This the reaction of the local self-government bodies of the Salsette coastline is correct because they have seen what is happening in the assembly. They have seen a BJP ruling party MLA, Rajiv Sarkar, complaining about the carelessness of the MPA, where MPA is behaving as if it is a power by itself, that it is above the government of Goa, that it is putting a lock on the road. So this is what they have heard in speaking in the assembly, and the speaker of the Goa Legislative Assembly not giving him a favorable answer. So when MPA behaves as if it is the modern day Salazar, then what is supposed to be done? Then the people have to rise against this. Major issue is MPA. Marmugaon Port Authority, ताची जी mandate आहा, डोमेन आहा, ती अप टू बेतूल मेरेन जाला आनी बेतूल सॅटेलायट पोर्ट म्हणतो जो 2011 CZMPन काडिल्लो तो परतो दाखयला 2019 CZMP. हो पोर्ट जावचो ना हाजे क्लियर एश्युरन्स तेन्नाचो मंत्री आनी आतांय मंत्री आहा तो बाब नितीन गडकरीन लोकांक दिल्ले. मुख्यमंत्र्यानूय हें रिपीट केलें की सॅटेलायट पोर्ट हो जावचो ना, पूण तो परतो कसो दाखयलो. सरकार वागता एज इफ सरकार गोंय विकपाचो आहा मार्चा पयलीं. 2 मिटींग जाल्यो त्यो 4 मिटींगो कित्याक जाय त्यो कोणें मागल्यो? अरे मिटींगे जर तांकां चड करपा जाय तांणी मागूंक जाय त्यो. तुमी फोर्स कित्याक करता तांकां? हूज अर्जंसी, हूज द स्टेक होल्डर? ईज ऑफ डुईंग हूज बिजनस? दीस इज द मिनिस्टर्स बिजनस. मिनिस्टर्स बिजनस इज गेटिंग फायल्स. कितें वॉयस करतलो, कितें बोवाड करतलो जाल्यार और गेट अ जस्टीस जाल्यार बाब विजय म्हणून. सो हांवें डिसिजन घेतलें आनी आमी सगळीं हांगा येयलीं. ना MPAचेर ते उलयले, म्युजिकाचेर उलयले, सिलिंगाचेर उलयले. म्हाका एकूच सांगपा म्हणल्यार पंचायत राज एक्ट म्हणजे 73rd एमेंडमेंट आहा पळय तितून हें जालां तें कांय बसना बिकॉज ऑल द पावर्स आर गिवन टू सेक्रेटरी. सो जेन्ना गोव्हर्मेंटाक कितें करपा जाय आसतलें तेन्ना दे वील डायरेक्ट सेक्रेटरी. सो वाय इज द पंचायत सिटींग हियर? पंचायत कित्याक बसल्या? सो आमकां न्ही सेच ना. तेंगेलो दे आर गव्हर्मेंट एम्प्लॉई इज द सेक्रेटरी. सो दे वील गेट टू एक्झिक्यूट ऑल द वर्क through the secretary. They must have brought this. So definitely along with the whole panchayat, with all the panchayats and all the sarpanches, I think we need to attack. We need to go to court on this and we have to do something about it. The government is consider this as a very serious thing because आमचे coastal belt आता fishermen आहा, तुझे shack चलता and all are water sports, all are related to livelihood आणि आमचे सालसेटीन सगळ्यात चडशे म्हणजे गोंयकार चलयतात. So we have requested on that. Hopefully the Chief Minister will take up the matter and or 2011 काढलेलो port limits तो आनकोडे कोण घातला that we want to know and why it is come through video ते म्हणटा आता mistake झाली. It cannot be a mistake like that. It is a big concern for everybody. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त मस्त
मस्त मस्त मस्त युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.